मिसाची वेळ सुरू जाता आम्ही सगळी तयार जाऊया आमचो यादी बिगर सरता आम्ही सगळी योगार दिवया आमचो यादी बिगर सरता आम्ही सगळी Paschalchevo tayar zatle jona mezar bosur veche Jesu chebas ata zatle toje tamche tane korche Jesu chebas ata zatle toje tamche सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं आनी तुमकां ह्या देव मंदिरान सकाळच्या दिसाक पळोवन आमी खुशाल मागीर मोगाचो येवकार ह्या मिसा बेटीन वांटो घेवंक तुमच्या जिविताच्या देण्या खातीर आमी देवाक दिनवासता आनी असलेच दिनवासणीच्या मनान सोलानो आनी शॅरल कार्दोज देवाक आर्गांचे मीस भेटयतात आज आपलो वाडदीस समारंभात वेलनी ताबेरा बेबिना जेनोवा जुआव आनी हेर आपलो वाडदीस समारंभ केल्यांक बापाक उबारुया आज तान भयणी भावांनो आमच्या घराघरांनी सायबीणमांची भेट मेदाल्या मिलाग्रोजा ह्या भेटी उद्देशी आमच्या एकेकाच्या घरांत सायबीणमांची सोर्वय देणी जायती बेसांवां आनी बरी भलायकी त्या कुटुंबांक फाव जावंक शेजाऱ्यां मदें समजीकाय आनी एकवट असली भावना निर्माण जावंक मागतना आज जांच्या घरांनी भेट आसा तांचे बसत किरीत भशेन आमी मागता ओयतियांत मेल्सिना मिनेजीस पाद्री भाटांत सेल्सो फेर्नांदीस दुर्गावाडी रॉबिन फेर्नांदीस व्हडलेंबाट 3 कामिल डिसोजा जिलाले मोरोड आंतोन आनी साविता पेरेरा माशेदाले मोरोड मारिया डिकुन्या नोमशिंत फ्रेडी डायस आनी नागाळी निर्मल ब्रगांजा आनी फामील तांचे बसत ह्या कुटुंबांच्या वडिलां बसत तशेंच तांच्या कुटुंबांत आसलेल्या सगल्यांचेर आयची भेटी उद्देशी सायबीणमांची भरपूर आशिर्वाद आनी सर्गीची देणी ओतल्यार पुरो म्हूण कोतकोत्यान मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन जो आसलो जो आसा आनी सदांकाल आसतलो ते देव बापाची कृपा आनी शांती तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं बांबडीन हे पवित्र रितीन बरे भशेन वांटो घेवंक आमी तयार जावंक आमच्या पातकांचो उगडास करून पातकांचे मोक्षणे देवान एकामेका लागीं मागुया हांव पातकी देवाक आनी तुमकां सांगता मनान चिंतून तनान विचार वायट दारून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध सोद घेवन सदांच वाट मारीक सगळ्या दिवजांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं
विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसो आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, ईसा काकूत कोर, ईसा काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमचे मोगाळ बापा, तुज्या देण्यान आमकां सोडवण मेळटा आनी आमी तुजी आपणायलेलीं भुरगीं जावंक पावता. तर आमचेर, तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. जेजूचेर आमी बाबार दवरता देखून खरी स्वतंत्राय आनी सासणाच्या जिविताचें दायज आमकां फावो कर. आनी सगळ्या आमच्या गांवचेर आनी भोव करून आज जे घरांनी माय मारेची भेट जावची आसा ते सगळ्या कुटुंबांच्या वांगड्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी तांकां तुज्या मोगान बाळगून दवर. आमचे सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आयकुया. भाग्योन पावलून कोरिंतकारांक बरयल्ले पयले चिटीवेलें वाचप. भाव भयणीनो, तुमचे मदें पोजोडपण वसता म्हूण म्हाका खात्रेची खबर पावल्या. तुमचे मदलो कोण एकलो आपल्या बापायचे बायलेक घेवन रावता. इतकें पोजोडपण अनभावार्थ्यां मदें लेगून वसना. अशें आसता तुमची बडाय कित्याक? असलें कर्तूब केलां ताका तुमचे मदलो भायर घालून तुमी रुदोन केल्लें जाल्यार अदीक बरें जातें. जरूय कुडीन हांव तुमचे तावन पयस आसां, तरूय मनान हांव तुमचे मदें आसां आनी तुमचे मदें आसलेलेच भाशेन असलें पोजडें कर्तूब केलां ताजेर हांवें फर्मण मारलें. आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवान तुमची जमात भरता तेन्ना हांवूय मनान तुमचे जमातीक हाजीर आसतलों आनी तेन्ना आमच्या सुम्या जेजूचे पदवेन त्या मनशाच्या कुडीचो नाश जावचे खातीर आनी अशें सुमयाच्या दिसा ताजे आत्म्यांक तारण मेळचे खातीर ताका सैतानाचे आधीन करूंक जाय. तर तुमची बडाय पोलकी, इल्लेशें आमटें सगळें कालोयिल्लें पीठ फुगयता म्हूण तुमकां खबर ना. म्हणटोच पोरणें आमटें भायर उडोवन नवें कालोयलेलें पीठ जायात, कित्याक तुमी फूग नासलेले उंडे. खरेंच क्रिस्ताचो आमच्या पास्कांच्या मेंढऱ्याचो होम जालो. म्हणटोच आदलें आमटें मुणगे विकटायेचें आनी खोटेपणाचें आमटें घेवन न्हय, आमटें नासलेले मुणगे सादेपणाचें आनी स्वताचे उंडे घेवन परब समोर उया. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमी आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब, तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा. म्हणुया, तुझ्या प्रामाणिकपणाच्या मागण्यान म्हाका चलय सर्वेस्परा. वायटाचो मोग करपी देव तूं न्हय, नश्ट्यांक तूं लागीं घेनाय. गोरवेश्ट मनशांक तुजे मुखार बोडाय करूंक तांक ना. जबाब, तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा. अनीत करतल्यांक तूं विटेताय, फटकिऱ्यांचो तूं नाश करताय.
रोगतांक तानिल्ल्या आनी लोटीक मनशाचो सोर्वेस्पराक कांटाळो येता. जबाब: तुज्या प्रामाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलय सोर्वेस्परा. पूण जांकां तुजे गोपान शरणां घेताय तांकां सदांकाल संतोसाचे उल्हास सदांकाल. तूं तांकां आसरो दिताय देखून तुजे भक्त तुजे सोवे संतोसान मुरगडटात. जबाब: तुज्या प्रामाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलय सोर्वेस्परा. उबी रावया. Sorvesvoratoi, 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 sorvesvoratoi. सोमी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात. Sorvesvoratoi, 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 sorvesvoratoi. Sorvespora tumce sove asu, Tumce soveasu, Luca pormonen Gesù Cristo Gesù portoma. Moi matuka somia. दुसऱ्या एका सोनवारा दिसा जेजू देवस्थानांत वचून शिकोवन दितालो आनी उजवो हात आरेन सुकलोलो एक मनीस थंय आसलो. ताचेर गुन्यांव घालूंक एक नीब आपणाक मेळचे पासत सोनवारा दिसा ताका बरो करीत गाय म्हूण धर्मशास्त्री आनी फारिजियो जेजूक तेडून आसले. तांचो चिंतना वळखतालो देखून हाताक आर जाल्ल्यांक ताणें म्हळें, उठ आनी मोदेकोत येवन उबो राव. तो उठलो आनी उबो रावलो आनी जेजून ताका म्हळें, सोनवारा दिसा बरें करूं येता वो वायट, जिवीत वाटो येत वो काडूं येत, हें हांव तुमचे लागीं विचारतां. तेन्ना ताचेर सोगल्यांचेर नदर भोंवडावन ताणें त्या मनशाक म्हळें, तुजो हात सोड. आनी ताणें तो सोडलो आनी आदले भाशेन तो सारको जालो. पूण ते तिडले आनी जेजूक कितें करचें ते एकामेका लागीं विचारूंक लागले. Gesù Cristo Gesù portomane. Wakati tukapisa. म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, एक नवोच पाद्री, नवोच ऑर्डिनेशन जालोलो पाद्री, भुरगो पाद्री हुंय पयलेच फावट एके नवे फिरगोशेंत वचूंक भायर सरलो. आनी पयलेच फावट हुंय ते फिरगोशेन प्रवचन करूंक आसलो. आनी प्रवचनांक त्या दिसा सेवा धर्माचो हुंय हे भाशेन विशय आसलो, रिवायवल ऑफ क्रिस्टियन लायफ. रिवायवल ऑफ क्रिस्टियन लायफ, नवसोरणी आमच्या क्रिस्ती चालीची. आनी हुंय तो प्रवचन बरो उर्बेन आनी उमेदीन दितालो. पूण एक हुंय अवघडाय आसली. ह्या तोरण्या पाद्रीक हुंय उलोवपाक तितलें बरें जायनासलें. भितरल्या भितर उलयतालो, लोक जो आसलो तांकां समजोंक मातशें अवघड आनी कठीण जातालें. आनी जायते फावटी तो विशय, तो थीम तो म्हणटा आसतना रिवायवल ऑफ क्रिस्टियन लिवींग ऑर रिवायवल ऑफ क्रिस्टियन लायफ म्हणचे भाशेक तो रिबायबल ऑफ क्रिस्टियन लिवींग क्रिस्टियन लायफ रिबायबल म्हणपाक लागलो. पूण लोक हुंय आयकतालो, नवेंच कितें शिकयता न्हू नवो पाद्री, रिवायवल जावं वो रिबायबल जावं. मोगाळ इश्टानो, हांव कित्याक सांगता रिबायबल. जायते फावटी न्हू तूं आनी हांव
पवित्र पुस्तक वाचतात, देवाचें उतर वाचतात, ताचेर नियाळ करतात. पूण सबार पावटी आमी वाचतात आनी जें कितें आसा ते भाशेन आमी आपणावंक सोदतात. ते कितें सांगूंक सोदता देवाचें उतर, ते कित्याक लागून आसात हाचेर आमी प्रश्न आनी लक्ष घालिना. जे परी तें आसा ते परी तें आमी आपणायता. तें सारकें आसा, तें कशें आसा, तें कशे भाशेन इंटरप्रेट करपाक जाय तें आमी समजून घेनात. हाकाच लागून देवाचें उतर तुका आनी म्हाका कितें सांगता, ताचो अर्थ कितें तें जाणो जावंक भोव गरजेचें. नाजाल्यार आमी कितें करता भावा भयणीनो, आमी आसा ते भाशेन घेता. वी ट्राय टू इंटरप्रेट द स्क्रिप्चर्स इन आवर ओन वे. आमी अंडरस्टँड जाल्या ते भाशेन आमी अंडरस्टँड जावंक सोदता. इश्टानो, आयच्या शुभ वर्तमानाचेर आमी लक्ष घालुया. थोड्यो वस्तू तुमकां सांगता. पळयात, सोनवार आसलो आनी पवित्र सोनवारा दिसा जुदेव लोक चड काम करिनात. सोनवारा दिसा तो सोनवार ती देवाक भेटयतात. इम्पॉर्टंट दीस तांचो. आनी ह्या दिसा तेंच्यांनी पावलां पासून चलपाक जाय, स्टेप्स तितलीच चलपाक जाय आसलीं, ताच्या चड चलपाक जायनासलीं. कामां करपाक जातालीं तेंकां तितलीच करपाक जाय आसलीं, ताचे चड करूंक जायनासलीं. करीत जाल्यार ती सोनवार पाळिनात म्हूण समजतालीं. आनी हांगासर आमकां मेळटा जेजू देवाचो मूत, खुद देव सोनवारा दिसा कितें करता तो आयचें शुभ वर्तमान आयज आमकां सांगता. आनी हाकाच लागून हे फारिसियो आनी धर्मशास्त्री आसले ते ताका तिडून पळयता. कित्याक ते जाणा जेजू ह्या आर जालेल्या मनशाक पळयत जाल्यार ताका जरूर बरो करतलो. आनी खऱ्यांनीच जेजू ताका बरो करता. आतां इश्टानो, आमी जाणा जावपाक जाय. A Jewish family, in a Jewish family, दादलो, a man was the sole breadwinner. दादलो आसलो तो जोडटालो आनी आपल्या फामिलीक पोसतालो. आतां जाणो जायात, समज ह्या मनशाक तर आर जालोलो जाल्यार ताका कसलेंच काम घोडयेक नासलें आसतलें. ताका ताची फामील आसली आसतली. फामिलीक कितें दितलो, तांची पोटां कशीं भरतलो हे फारिसियो आनी धर्मशास्त्री पळय नासले. तांकां फकत तांचे कायदे पाळूंक जाय म्हूण दिसतालें. पूण हांगासर जेजू आसा त्या मनशाची गरज पळयता. दुसरी वस्त, आतां ह्या आर जालोलो मनीस आमी समजूंक जाता तो घोडेक भुरगेपणार सावन जल्मलोलो तेन्ना सावन घोडेक ताका आर जालोलो. घोडेक कसलो अपघात ताच्या जिवितान घडलो आनी ताका आर जालो. अ सर्टन एक्सिडंट, ओ घोडेक कसलें सिकनस जावन ताका आर जालो. पूण तरी पूण तो कश्टांत आसलो, संकश्टांत आसलो, ताचो कुटूंब संकश्टांत आसलो. आनी ह्या वेळार जेजू ताची आनी ताच्या फामिलीची दुर्दशा पळयता आनी फाटीं फुडें पळय नासतना ताका बरो करता. आयज इश्टानो, तुका आनी म्हाका आमी विचार करुया. धर्म आमी पाळटा. कायदे कोणाक गरजेचे, तुका वो देवाक? कायदे कोणें केल्यात, तुवें वो देवान? इश्टानो, जाणो जायात, धर्म, कायदे, it is just an incentive for us to take close to God and to take close to our other human brothers and sisters. धर्म, कायदे आसात ते आमकां देवाशीन व्हरता, आमच्या हेरा भावा भयणांशी आमचें नातें बरे तरेन सांबाळूंक आसात. समज हो तर गोल, हे तर धर्म आमचो, वो आमचे कायदे आसात ते करिनात जाल्यार कसलो फायदो? कसलो फायदो? मनशाची गरज तर आमी पळयना जाल्यार कसलो फायदो? जावं तो हिंदू, जावं तो क्रिस्तांव, जावं तो मुसलमान, जावं तो उचले जातीचो, जावं तो बरे जातीचो न्हू. तूं आनी हांव तर मनशाळ जावन त्या मनशाची गरज पळयना जाल्यार कसलो फायदो? तूं आनी हांव धर्म पाळून, कायदे पाळून? देवाक इश्टानो कायदे नाकात.
तुवें आनी हांवें देवाचो मोग करूंक गरजेचें. आनी कशे तरेन आमी देवाचो मोग करतले हांव काय, तूं आनी हांव देवाची रोसना. जे भाशेन तूं आसा आनी जे भाशेन हांव आसा, हांव म्हाजो मोग करता ते भाशेन हांवें दुसऱ्याचो मोग करूंक जाय. हेंच करूंक तुका आनी म्हाका जेजू हुस्कायता. गरज पळय दुसऱ्यांची, गरज ओळखून घे दुसऱ्याची, ताच्या आदाराक पाव. आयज आमी आमचो धर्म कसो केला काय, आमी आमचो धर्म एके फ्रेमीन घातला, एका बॉक्सान घातला, आनी तितलें तेच्या पयस तेच्या भायर आमी चिंतूंक जायना. लेट अस थिंक आउट ऑफ दीस बॉक्स. जेजूनूय आयज तशेंच केलें. ही वेंट आउट ऑफ हीज वे टू हेल्प दॅट मॅन. आयज तूं आनी हांव ते बॉक्सा भायर चिंतून कोणाच्या आदाराक तर आमकां तर कोणाच्या आदाराक वचूंक जाय, ताका आमी आदार दिवया. हेंच सांगता आसतना आनी एक वस्त इश्टानो तुमकां सांगूंक दिसता. पातोक न्हू दोन तरेचे आसा, सीन ऑफ कमिशन आनी सीन ऑफ ओमिशन. सीन ऑफ कमिशन म्हणजे आमी पातोक कोत्ता, आमी फोट मारता, आमी वायट उतरां उलयता, पातोक ते. आमी आदारता, जाणा जावन आदारता, कोत्ता, कर्तूब कोत्ता आनी पातोक आदारता. तेका सीन ऑफ कमिशन म्हणटात. आनी सीन ऑफ ओमिशन आसा. जायते फावटी तुका आनी म्हाका तें समजना. समज उदाहरण घेवया, समज तुजो शेजारी आसा आनी तूं जाणा तांची परिस्थिती तितली बरी ना. तूं जाणा तुज्यान ताका आदार करपाक जाता म्हणून. तूं जाणा घोडेक आयज तो जेवतलो वो जेवचो ना, पूण तूं चिंतिना. तुका कित्याक आनी म्हाका कित्याक पडलां ते भाशेन आमी चिंता. हें जावन आसा सीन ऑफ ओमिशन. वी आवटलूक, आमी पळय नासलेली भास करता. इश्टानो, आयज तुका आनी म्हाका आमी विचार करुया. खऱ्यांनीच दोयाळ नदरेन समाजान आमचे दोळे भोंवडावन पळोवया. कितलीं जाणां आसात, गरज आसा तांकां. घोडेक ती तुका आनी म्हाका सांगिनात, पूण तूं आनी हांव आवट ऑफ आवर ओन वे आमी वचोन तांकां आदार कोत्ता काय. केदी व्हडली कोरणी जातली तूं आनी हांव अशे तरेन करूं. हेंच करूंक आयज तुका आनी म्हाका हे मिसाचे समोरुमेन देवाचीच कृपा आनी मोजत मागुया. भेटवणी वेळार गायन गावूया. सीसो बागेतल्या फुलामध्ये, पान 30, C6, पेज 30. बागेतल्या फुलामध्ये, रानातल्या झाडामध्ये, कोरीतल्या दातूमध्ये, ईश्वरार सोदले देणे. कोरीतल्या दातूमध्ये, ईश्वरार सोदले देणे. जेजूच्या काळजा सोबे भेटोयता काळीज मोचे. जेजूच्या काळजा सोबे भेटोयता काळीज मोचे. दर्याच्या उदका भितर, वेळेचे रेवे भितर, राजाच्या देव्या भितर, कितेंच ना म्हाका मेळ्ळे. राजाच्या देव्या भितर, कितेंच ना म्हाका मेळ्ळे. भयणी भावंडू, आमचें बलिदान सरपदवीदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. तुमच्या जातलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या सर्वेस्वर मानून घे. देव आमचे बापा, तूं खरे भक्तीची आनी शांतीची जोर. तुजे मोहिमेक फाव तो मान आमी दी सकोर.
आणि या पवित्र मिसांत वांटो घेवन एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नावी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आम्ही सर्वेस्पराच्या वाट सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वोद्वेदार आनी शासनाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन भासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 Calvarazo, sorvis mortu, povit, 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 Calvarazo, sorvis mortu, sorganizo salvarlia. बाप्पा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इनेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कशें कश्ट मरण सोंसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात. म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सस्नीक कोरोचें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें बारवतलें. म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूड पोरगुटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन बसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे बाबा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबा, सिमियोन ताचे आदारी बिश्पा,
आनी सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूं पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे बांबडीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागुतीत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची जांचे घरांनी आज आंकवार मारिया माय मारीची भेट आसा तांची आपापलो वाडदीस समारंभ तेल्यांची आनी आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा भेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाचे आनी आमचे माय सांगाती तिचो पोती भाग्योन झुजे भाग्यवन दोनूत आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सूर काळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या ससनांक भयणी भावन जेजू आमचे काळजांत येवचो वेळ जालो हे जेजू घेवन आमी खऱ्यांनीच एकामेकाची भाव भयणां कशी एकामेकाक समजूंक आनी सगळ्यान व्हडलो उपदेश देवाचो आनी पेल्याचो मोग म्हूण ओळखून मोगान पेल्याची सेवा करून आमकां आयती कर म्हूण बराबर म्हणुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनीक आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितां तशी तूं आमची पातकां बगोस आनीक आमकां तांड्यान पडूंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरा सुरवायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सुरवाकांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोमतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्रवेच्या बावरताचेर दिश्ट घाल आनी जेगशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजवट चलयता ससनांच्या ससनांक आमेन जीवन जेजूची शांती सदन काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शरी संवसाराचे पाप करतले आमची ककलूत कर देवाचे शरी संवसाराचे पाप करतले आमची ककलूत कर देवाचे शरी संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी आर जाल्ल्या मनशाक एकाच उतरान बरो केल्लो जेजू आमच्याय जिवितांतल्यान सगळे तरेचे वायट काडून आमकांय नितळ करून आमचे काळजांत येता हे जेजूचे जेवणांत वांटो घेतिल्ली आमी सुभागी सौम्य तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुजें एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली जेजूक आमच्या काळजांत शेवताना आमी गायन गावया जेजू उगडास कोरीन जाल्यार D20 पान 5 आनी 8 D20 पेज 58 जेजू उगडास कोरी जाल्यार तुजो काळजांत सोदो जाणो भोगता की
जालोय जाल्यार पुरो दादोस काहीर विरू वेचागोत जेजू उगडास कोरी जाल्यार तुजो दारजा सोदो सारो वखदार इतलो पूण तूं आजी जालोय जाल्यार पुरो दादोस काहीर विरू वेचागोत जेजू तुझ्या बोवीत नावा सारखे मोदूर संगीत खंयचो रुचना गावचे गोडवे उतर तोंडांतले ना गोडचे उलोवची दूर मोना ना उपसोची जेजू तुझ्या बोलीत नावा सारखे मोदूर संगीत खंयचो रुचना गावची गोडवे उतर तोंडांतले ना गोडचे उलोवची दूर मोना ना उपसोची प्रार्थूया. सर्वेश्वरा जिव्या देवा, तुझ्या उतराच्या आणि संस्काराच्या जेवणात तुझ्या बाबार्थ्यांक तूं पोसताय आणि जिवीत दिताय. तुझ्या मोगाच्या पुताच्या अमळीक मास रगत घेवन ह्या भोव वर्त्यां देण्यांचो आमी चड आनी चड फोड काडून आनी सासणाच्या सासणाक ताच्या जिविताची भागीदारां जावंक पावूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. भाव भयणीनो, आज आमचे ऑल्टर सर्वजांक सकाळीं 9 ती सांजे सकाळीं 9 ती 2 पुऱ्यान जेवणा बराबर एक धाकटुलो कॅम्प आसा. सगळे ऑल्टर सर्वजांक आनी भोव करून तांचे आवय बापाय येवं येता, तांच्यानी येवं येता. 12 वरांचेर फादर इगन तांकां मीस भेटयतलो आनी त्या उपरांत आवय बापाय लागीं उलयतलो आनी 1 वरांचेर तांकां जेवण धाकटेशें जेवण आसतलें. सांजे 5 वरांचेर आमची सायबीण माय मेदाले मिलाग्रोजाच्यो मुर्त्यो आज भायर सोदतात. 8 इमाजी आसात. वैतियांत मेलसिना मिनेजिसागेर, पाद्री भाटान सेल्स फेर्नांदीस, दुर्गावाडी रॉबिन फेर्नांदीस, व्हडलें भाट 3 कामेल डिसोजा, जिलाले मोरोड आंतोनी साबिता पेरेरा, माशादले मोरोड मारिया डिकुना, नोमशिंत फ्रेडी डायस आनी नागाळी निर्मल ब्रागांजा. तांचे कुटुंबांचेर सायबीणमांचे मजतीन देवाचो आशिर्वाद मागुया. फाल्यां मंगळारा दीस दुसऱ्या घरांनी वेतलीं. फाल्यां मंगळारा दीस आमी तांची नांवां काडून तांचे बसत मागतले. आमी सगळीं बरे भाशेन मांडावळ करून शीस सांबाळून मागण्यांच्या मनान आनी एकचाराच्या भावनांनी हे सायबीणमांची भेट आमच्या घराघरांनी करुया. आमचो सिमनारिस्ट भाव जोनस फेर्नांडीस थोडे एपिल्स घेवन येयला सिमनारींतल्यान. ते एपील जावन आसात SSVP कॉन्फरन्स ऑफ सेंट विन्सेंट द पॉल तांची एक आसा. आनी क्रिस्त्राच्या फेस्ता दिसाक ते केरमेस करतात. थंय सगळ्या लोकांक बरोबर आपल्या आवय बापायच्या सांगाताक जी फेस्ताक वेतात तांकां केरमेस करतात.
आणि हे कॅरमेसाचो फायदो सेंट विन्संट द पॉल सोसायटीक ते भेटयतात. ताणें आमचे लागीं एपील्स हाडलेले आसात. आमचो ब्रादर कोणा लागीं दितलो, उपकार करून हे वावराक तुमी सेमिनारीक आनी सेमिनारिस्तान मजत करची म्हूण मागता. सर्वेस्पर तुमची सव्य आसूं तुमची सवय आसूं. आनी सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया. F12 खुशाल काळजां पान 9 आनी 1. F12 पेज 91. देवा मंदिरांतली आतां खुशाल काळजां देवा शांती बाय सोडून